परिकार सरकारान कुळ मुणकार दुरुस्ती विधेयक हाडून गोंयच्या बहुजनांनी कुळांचो घात केला असो आरोप कुळ मुणकार संघर्ष समितीन केला। 24 सप्टेंबर 2014 सालांत हाडिल्ले कुळ मुणकार दुरुस्ती विधेयकांतले 46 बी कलम फाटी घेवचे तशेंच कुळाचे परते सर्वेक्षण करून कुळांक मालकी हक्क दिवचो अशी मागणी कुळ मुणकार संघर्ष समितीन केल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। आता अशें आमकां आयकूंक आयलां की जवळ जवळ 2 वर्सांनी की आमच्यो खुबश्यो कुळांच्यो ज्यो केसी आसात त्यो कोर्टान भायर मारल्यात आनी कारण कितें की आमच्या कुळांक कोर्टांत वचप समजना, तांकां केस कशी मांडपाची ती समजना म्हणून आज जवळ जवळ 50 पेडण्यात मालांत ह्यो केसी भायर पडल्यात। तांचे कडेन फॉर्म एन 14चेर एक जो 1 एन 14चेर तांचो उतारो ना, कसले डॉक्युमेंट नात। तिसरे सुवातेर कोणी समज म्हणून एविडन्स जाय जाल्यार कोणी उबो रावपाक थंय तयार ना कोर्टांत। अशा परिस्थितीन आमचो कुळ मुणकार कोर्टांत वचून शेणला आनी आमची जी जमीन आशिल्ली पुर्वजाची ती आतां भाटकाराच्या घशांत वचपाक लागल्या। आतां 46 बी हे कलम जे पळय आसा हें टोटल बेकायदेशीर। जेन्ना पर्रीकर सरकारान हे कलम हाडलें तेन्ना बेकायदेशीर आशिल्लेंच, पूण पार्सेकर सरकारान जेन्ना फाटीं घेतलें हे कायद्याची जाणीव करून दिली की बाबा हें विधेयक जें पळय आसा तें एकदम चुकीचें, पूण काडटा आसतना फक्त ताणें 2 क्लॉज काडले आनी 46 बी जें खतरनाक कॉलम आशिल्लें कोर्टांत वचपाचें तें तशेंच दवरलें। आतां 46 बी कलम एक बेकायदेशीर हांव कित्याक म्हणटा की अंडर सेक्शन 58 ऑफ एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट 1964 save as provided under this act, no court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question which is by or under this act required to be settled, decided or dealt with by the Mamledar, tribunal, collector or government, and no order passed by these authorities under this act shall be questioned in any civil or criminal court. म्हणजे सेक्शन 58 सांगलां की बाबा खंयच्यो केसी कुळाच्यो ज्यो आसात त्यो चडान चड मामलेदारा फुडल्यान समज म्हूण तो मामलेदारा कडेन ती सॉल्व करपाक जायना जाल्यार ट्रिब्युनला कडेन, आनी ट्रिब्युनला कडेन जायना जाल्यार मागीर त्यो कलेक्टरा कडेन वचपाच्यो आनी थंय ते निकाल लावपाचो। पूण सरकारान जें पळय केलां कोर्टांत व्हरपाचें, कित्याक कोर्टांत कशें व्हरप हें लोकांक कशें मांडप आमच्या कुळांक समजना, म्हणून हो टोटल कायदो 46 बी जो पळय आसा तो तांणी फाटीन घेवपाक जाय। आनीक आमची एक मांडणी आसा की अंडर 5th अमेंडमेंट सेक्शन 7 कुळाची परत सर्वे करची, फक्त कुळाची सर्वे करची, तांचो इंडेक्स तयार करचो आनी कुळांक मालकी हक्क दिवचो। मालकी हक्क दिवचो म्हणल्यार तांकां सनद दिवची। अशें करून आमी कुळांक न्याय दिवपाक शकतात आनी ही सादी आनी सामकी सोपी गोश्ट। कित्याक मामलेदार जो आसा हो बेनिफिशियरी कोर्ट, हे कोर्टांत गरीबांतलो गरीब लोक न्याय मेळूंक शकता, पूण कोर्टांत गेले म्हणटकीर तांकां आपली बाजू मांडपाक खुबशे त्रास पडटात, कोर्टांत मागीर वकील हाडचो पडटा। अशें करून तांचो थंय मागीर खूब नायनाट जाता आनी लास्टाक एक कूळ भायर पडटात आनी जवळ जवळ 50 केसी हांवें म्हणले त्या प्रमाणे फक्त पेडण्या म्हालांत भायर पडल्यात।